Welcome to the Garden of Glory. Today's reading is from 1 Timothy chapter 5 verses 1 to 10, where Paul teaches us to show love and respect to everyone in the तिमोथाक पावलोचें पयलें पत्र अवेस्वर 5 वळी 1 ते 10. भावार्थ्यान थाय तिमोथाची गोवळीक जबाबदारी. जाणट्या दादल्याक जुपाटी दिवं नाका, पूण तुज्या बापाय सोरी करतलो आसलोय तसो ताका उलो कर. तोरण्या मनशांक ते तुजे भाव जाल्ले परी वागोय. जाणट्या बायलांक आवयो कश्यो वागोय. उणे पिरायेच्या बायलां लागीं सगळे माणसुगेन त्यो तुज्यो भयणी जाल्ले परी चल. कोण ना त्या विधवांक मानान वागोय. कोण एके विधवेक भुरगीं ओ नात्रां आसतीत जाल्यार हांणी पयले सुवातेर आपल्याच घरच्यांक भोगती दाखोवंक शिकचें आनी आपणाक जल्मा हाडलोल्यांक जाता ते भाशेन आपलें रीण फारीक करूंक जाणो जावचें. हें देवाक मानता तसलें काम. पूण जर कोण खरीच विधवा आनी तिका कोणूच ना, तिणें देवाचेर आपलो भरवंसो दवरलेलो आसा आनी ती दीस रात विनोती आनी मागणें करीत आसा, पूण जी विधवा फकत कुडीचें सूख भोगूंक सोदता ती जिवी आसुनूय मेल्या म्हणूं येता. गुन्यांवां मेकळ्यो त्यो जावचे खातीर ही शिकवण तांकां दी. कोण आपल्या सोयऱ्या धायऱ्यांचो, अदीक करून आपल्याच घरच्यांचो सांबाळ करिनात जाल्यार तांणी भावार्थ सोडला आनी ती एका अनभावार्थ्यां परस स्पाश्ट. एके विधवेचें नांव विधवांचे शिवडेर घालूंक तिका 7 तरी वर्सां आसचीं आनी ती एका पोती कडेन लग्न जाल्ली जावची. तिच्या बऱ्या करण्यां पासत तिणें आपणाक बरें नांव जोडलोलें आसचें. आपल्या भुरग्यां बाळांक रीत रोविशेन वाडयल्यान, परक्यांचो आपणागेर परामोस केला, भोगताचे पांय धुल्यात, अडचणींक सांपडलोल्यांक आदार दिला, सगळ्या जिन्साच्यो बऱ्यो करण्यो केल्यात, तसली ती जावची. Paul reminds us to speak kindly, to be gentle with others, and to care for those who truly need help. He teaches that our faith should be shown through our actions by helping, respecting, and loving one another with a sincere heart. Let us pray. Lord, teach us to love and respect people around us. Help us to care for those in need and to treat everyone with kindness and understanding. Amen. Thank you for joining today's reading in the Garden of Glory. Please like, share, and subscribe for more daily readings. Stay kind, stay faithful, and walk in God's love.